जस्ट आतां डॉक्टरा वचून आयलो ताणें म्हाका सांगलें की कांय ना तो स्पॅझम आसा तो ताणें वखद दिला एक सांगचें आशिल्लें हांव डिसायड केलें की डॉक्टराला वचचें करून ताजे एक अर्द घंटा मागीर हांव कसं फील करता सर हांव बेटर फील जाता सर तेची किराबलें हें एक सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम की डॉक्टरा जमकेल्यार आमकां डॉक्टर सवकी करून दिता करना है ना हा कसं फुलमोड येतं सर आमकां पुलाव इज रेडी गडबड घोटाला पुलाव नाव लायक असं गडबड घोटाला पुलाव. व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आनी पुरो जाणांक गुड मॉर्निंग 10 घंटे जाल्ले 9:30 हांव वग्गी उठयलो सो उठयता उठयता नासलो मागीर बॅग कान तूं वापस अशी कॅच धरले मागीर हांव कसं की म्हाका चमकुचें जायनाशिल्लें तर हांव तें हॉट वॉटर बॅग आसना तें लायलें मागीर थोडे वेळ लायलें मागीर चिक्के देंवली तें म्हाका दिसता तें सकाळचें सोरनेस आसता न्हू म्हाका दिसता ताजे निमित्त जालें तें म्हाका अशें दिसता हांव लागली ती घालता समज येयलो अचानक वापस कसलो जल्ली करून म्हाका टेंशन तर कांय ना तें आतां लायलें बट हांव रिस्क घेना हांव डॉक्टरा वचून वचना वखद घेवन येतलो मागीर वचून पळयता कसो तसो नाजाल्यार आनी कितले दिवस आसूं ना म्हाका वग्गी ताका राबोवका त्याचे खातीर हांव आतां हांगा ब्रेकफास्ट करता सो हांगा पानपळा पिठाक आसना वांटून दवरलो आम्मान काल रात्री आसना तांदूळ तिंबत घाल्लो तर आतां म्हाका चटणी कांय करचें जायना म्हळ्यार कांतूच्या जायना बसून दोग्गो हांव नाका हांव सांगता एक काम करून आमच्या कोडो उठू खाव्या आतां हें हांतूय हांव पानपळ्यान तूं आसना नारलो आनी कसन घाल न्ही कांतूच्या जायना म्हाका ताजे खातीर न्हुतोची आसना फटाफट हांव आतां वाटिलें आनी पीठ रेडी केलें हांगा कायली तापल्या आनी च्या दवरला दूद दवरला फटाफट आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आनी अम्मा दिता आनी हांवें ब्रेकफास्ट करून डॉक्टरा वचून मागीर वखद घेवन येता. तर गाईज जस्ट आतां डॉक्टरा वचून आयलो ताणें म्हाका सांगलें की कांय ना तो स्पॅझम आसा खंय म्हळ्यार ते लास्ट ट्युजडेन तूं मागीर बायक हांव थोडे स्लीप जालो न्हू तर ताजे आसना जर्क आसना ते मागीर फ्रायडे कधी भायर आयले तर ताजे खातीर ताणें सांगलें कांय ना मसल स्पॅझम आसा पळय न्हू तर ताणें वखद दिला आतां वचून वखद घेता जेवून आनी ताजे मागीर म्हाका क्लासाकय वचचें आसा आनी हांव तूं चिक्के भाजी आनी व्हरता आसत भायर दाखून घेतला आतां वचून सीदा चपाती करता जेवून मागीर क्लासाक वता आतां चिक्के बेटर फील आसा सकाळ म्हाका उठयता चिक प्रॉब्लम आशिल्लो चिक्के हॉट बॅग घालून हांव शेक दिल्लो मातशी चिक्के बेटर फील जाता सकाळ उठयतना चिक्के सोरनेस आशिल्लें बट आतां ना आतां वचा घर कडेन जस्ट आतां घर कडेन आयलो येता भाजी हाडल्या हांव सोयाबिना भाजी आनी कॅबेजा भाजी हाडल्या आतां ते आयदनां काडटा मागीर पळोवया हांव हांगा चपाती आनी लायकॉन रेडी करता तो भाजीता आम्हा लाटीता असो फटाफट आतां लंचा रेडी करया आजी चड कसं नाही करना मागीर सांजे वेळेन पळयत कसन करची करून लंच रेडी हें सोयाबिना रंदे हाडलेली हांव आनी कॅबेजा रंदे हाडलेली अम्मा सांगता कॅबेजा रंदे खायना ती तर तिगेल खातीर सोयाबिना रंदे सुपर एक नंबर आमगेले लंच रेडी पराठा अँड चपाती आनी म्हाका डॉक्टरान हेंवूय सांगलें की असं बसतना आनी उठतना चिक्के सांबाळून उठा हॉट वॉटर बॅग ते लायता राबा तर जेवण जालें भाजी तीक आशिल्ली आनी अम्माक तीक लागली ते भाजी आतां म्हाका गोळी घेवची आसा आतां गोळी घेता आनी सकाळ टायमाक घेवचें आनी एक रात्री टायमाक घेवचें आसा बट डॉक्टरान सांगलें की आतां दनपार घे आनी रात्री घे हाजी मागीर फाल्यां दाखोवन सकाळीं आनी रात्री 3 दिवसाच्यो गोळी दिल्या तुमी एक सांगचें आशिल्लें इतले दिवस हांव वचचें न्ही आशिल्लें डॉक्टराला तर म्हाका लेखली की जाता जाल्यार समज बट आज सकाळ म्हाका कसन की फील जाता आशिल्ली की विंगडा म्हळ्यार उठयतना आसतना म्हाका सोरनेस आशिल्लें तर हांव लेखली कसन करचें आज वापस पुरा क्लास कॅन्सल करची की कसन तर मागीर हॉट वॉटर बॅग लायलें समजलें ताजी मागीर हांव डिसायड केलें की डॉक्टराला वचचें करून ताजे एक अर्द घंटा मागीर हांव कसन फील करता सर हांव बेटर फील जाता सर म्हळ्यार तेची किराबलें हें एक सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम म्हळ्यार एक आमी कसं थिंक करता हा डॉक्टराक गेल्यार न्हू तर मागीर डॉक्टर वखद दितालो मागीर आमी सोगी जाता ती तर एक मनान तूं खूश जाली हां डॉक्टर आतां सांगतालो दवाय वखद दितालो आनी आमी खूश जाल्ली तें एक भितर एक फील जाता आशिल्लो आतां पळय आतां नॉर्मल जालें म्हळ्यार नॉर्मल आसा बट इतलें पेन ना की सकाळ कशी आसली पेन तें एक आमगे पुरो जाणां मायंडान तशी चलता आसतना की डॉक्टरा चमकेल्यार आमकां डॉक्टर सवकी करून दिता करून है ना तर तें चाल आशिल्लें आतां चिक्की बेटर फील जाता असं सकाळ तर उठयतना मागीर हालत खराब आशिल्लें
चलो ठीक आसा हांव आतां वखद घेता आनी ताजे मागीर बायस व्हरून वता आनी होगूर वतालो आनी हां शुभदान अम्मान म्हाका बेल्ट दिला कुल्टाक बेल्ट घालून वचच्या खातीर तर ताजे खातीर हांव बेल्ट घालता तर बेल्ट घालून वतालो हांव म्हळ्यार बायकांची जर्क जावचें ना म्हळ्यार बायक कशी हांव बायक स्लोली चलयता हांव फास्ट चलयनात फूड दाखून स्लोली चलोवचें बट त्या दिवस ते इन्सिडंट जाल्ले करून ताजे खातीर ते जर्क म्हाका येयला ना जाल्यार हांवें तेवे लास्ट ट्यूजडे आशिल्लें आनी आजी ट्यूजडेची तर आतां तेंची जाग्यार वताच वापस आनी चिकी आतां सांबाळून पुरा कडेन पळोवंक जाता म्हाका चलो ठीक आसा थँक्यू तुमी पुरो जाणां म्हाका कमेंटान बरयता ती थँक्यू सो मच हांव बद्दलची हांव कॅर घेता सर आनी ताजे खातीर हांव डॉक्टरा चमको लायलो पळोवच्या की कसन कसं प्रॉब्लम करूं तर ताणें सांगलें कांय ना मसल स्पॅझम करूं तर नो प्रॉब्लम चलो ठीक आसा आयचे आमगेले कामां वचचें आरामशेर चलोवचें गाडी आनी घर कडेन वचचें तांग पळया हें बेल्ट हाडलां कुल्टा घालचे खातीर शुभदान अम्मान दिलेलें हांव ट्राय करून पळयलें आतां अभ्यास ना ताजे खातीर तर ते अभ्यास करून जाताले पण थोडे दिवसा खातीर म्हळ्यार बायका वताना चिके हांवें लायक तेच केस एक घेवन सोडू करूं हांवें म्हळ्यार मागीर बायकान तूं चड ट्रॅव्हलिंग आसतना चलयतना मात्र हांव घालतालो कोणा घर कडेन सीधा बॅगाक घालून सोडतालो Later that same evening. तर जस्ट आतां घर कडेन आयलो आनी आज म्हाका ते बेल्ट घाल्ले चिक्के म्हळ्यार बायक चलयतना आसतना जर्क जशी येयली काल आसतना विदावट बेल्ट चमको लागलो मेगला ना सील करून तर हांव तेन्ना म्हाका चिक्के प्रेशर येता आशिल्लो ताजे खातीर रात्री आसतना म्हाका दुखता आशिल्लें आनी ते काल आसतना म्हाका पुरो दिवस हॉट वॉटर बॅग ते लायनी आशिल्ले मागीर सीधा रात्री लायले जाल्यार तर ताजे खातीर ते एक प्रॉब्लम आज आसतना सकाळ लागून लायता आशिल्लो आतां भायर वताना लायनी आतां लायतालो वयसून आतां घर कडेन आयलो आतां डिनर पळोवया आतां कसन करची करून दनपार कसन करनी अशें भायर तकून लागलें तर तेंचे आतां म्हाका आतां निमगीत कसन करची करून ते जस्ट फ्रेश जाल्लो आनी आंब सांगतास की आतां पुलाव करी तेवें खंयची पुलाव करता हें सोयाबिनाचें तावडच न्हय सोयाबीन हाडलें ना भायर दाखोवन अम्मान पुरो खाय न्ही तर थोडे दवरलें तर ताजे खातीर ती सांगता आजी पुलाव करी हें थोडं मिक्स करी बाकीचे आमी पुरो मिक्स करया आनी पुलाव करया सोयाबिनाचे जुगाडू पुलाव हें तर तावडच ना मस्त तीख आशिल्लो अम्माक तीख लागलें ताजे खातीर चड खाय ती सांगता आतां पुलाव करी तर ताजे खातीर आतां जुगाडू पुलाव करचें चलो करया फटाफट तयारी करया कांय करचें ना थोडे फार मसाला आमगेले मिक्स करया हें घालया तांदूळ घालया आनी कुकर अशी टिकानो पुलाव रेडी हांव चॉपिंग आनी पुरो केलां हांगा मेगेले टमाटो गाजर आशिल्ले आनी हें आमगे सोयाबीन थोडे फार आतां मिरसांग घालना कसो करता ह्या फस्टाची ती कस करून ताजे खातीर नाका जितले आसा तशी खावचेत पुलाव करता तो फटाफट आतां पुलाव रेडी जाला आतां कुकर आतां बंद केला आनी निवोन जाला आतां ओपन करून दाखय तुमकां हें आमगेलें झटपट फटाफट जुगाडू पुलाव कशी जाल्ला की पळोवया होय 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 क्या बात है हा कसन फोरमोळ येता सर हांव तेवे खंयची स्टायलर आपलो पळय एक पाय मक्षी हे पळय ऐसी सपोर्टाची बाक्सी जिके जायना वाह सॉलिड एक नंबर चलो वाह लायक करून इतले कस म्हळ्यार प्रॉपर पुलाव म्हणजे जाला सुपर म्हळ्यार चड ड्राय जाय न्ही लायक करून खावच्या मजा येता ना जर ड्राय जाल्यार मागीर ते ताळान तो सिरकता चलो आमगे पुलाव इज रेडी गडबड घोटाला पुलाव नाव लायक असं गडबड घोटाला पुलाव एक नंबर चलो सुपर करका नाव कसं नाही मेगा ब्लॉग एडिट करून जालें हांव ताची की बेटर असं थोडे असं बट नॉर्मल ते स्लोली ते रिकवर जातालें सॅटर्डे पशी हांव जितके बेटर आसता तर व्लॉगय केले हांव लेखली की जायना करून व्लॉग बट ते हांव राबोवचें जायना म्हाका गुंतना कसलें बट मागीर ते एक कसं सांगता म्हाका एक मस्त एक आवड असते व्लॉग करचे ताजे खातीर हांव कर न्ही जाल्यार म्हाका ते भितर ते सांगतास की कर रे आज तू कसन कर न्ही तर तू कसन की कर का ताजे खातीर ते जिद्द पळोवन म्हाका दूख आसल्या रितीन हांव बसून हांव व्लॉग केलो तर ठीक आसा मागीर ते एक ते प्रितीचे एक व्लॉगिंग करची करून म्हाका एक बारी इच्छा आसा ताजे खातीर हांव करता आसा आतां व्हिडिओ हांगाच एंड करता तुमकां पुरो जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल गुड नाईट बाय गायज टेक केअर